फाटल्या वर्सभरान देशान 434 पुलिसांक ड्युटेर मरण आयला। सगळ्यात चड उत्तर प्रदेशान 108 पुलीस सोंपले। 57व्या पुलीस हुतात्मो दिसा निमतान पणजे शहीद पुलिसांक आर्गां ओंपल्या उपरांत गोंयचो डीजीपी टी.एन. मोहन उलयलो। ड्युटेर मरण आयिल्ल्या पुलिसांक आर्गां ओंपूंक म्हूण 1959 सावन हो दीस पाळटात। In the past 1 year, from 1st September 2014 to 31st August 2015, in all, 434 police personnel from different state forces and paramilitary forces laid down their lives during the call of their duty. Unfortunate as it is, Uttar Pradesh tops the list, having lost 108 personnel of different ranks, followed by the Chhattisgarh police, whose 37 personnel lost their lives while fighting insurgents and terrorists and other anti-social elements. On this solemn occasion, I would make two quotes which should make not only the police personnel as law enforcement agency for the country think, but also make the nation as a whole think. आरोंदा जेटी कोणाकच नाका, गोयच्या आनी महाराष्ट्रांतल्यांकूय नाका। मुख्यमंत्री पार्सेकारान गोयच्या लोकांची बाजू आयकूनच घेवंक ना म्हूण पेडणे स्वाभिमानी संघटनेन आरोप केला। जेटीचेर मुख्यमंत्र्यान ओपन डिबेटीक येवचो म्हूण संघटनेचें आव्हान। आरोंदा बार्जीच्या येरादारीन नुस्तेमारी काबार जातली म्हूण नुस्तेमार भिल्यात। थंयच्यो रेवेच्यो राशी काडल्यो जाल्यार एनजीटी कडेन वचपाची शिटकावणी केरी तेरेखोल पालयेक ग्राम बचाव समितीन दिल्या। जेटी जातलीच म्हूण पार्सेकार थंय उलयल्लो। महाराष्ट्रातलेच थंयचे लोकल लोक आरोंदाचे गेली 4 वर्सां ह्या जेटीच्या विरोधात आंदोलन करत आसा। मुख्यमंत्र्याकडे अपॉइंटमेंटाची हे सुद्धा केल्ली, बट अशा वेळार 5 मिनिटां सुद्धा ह्या कमिटीक दिवपाची तसदी घेतली ना। तुम्ही त्यांची बाजू आयकून घेतली आसतली, आमची आंदोलन करण्याची भाषा किती ऐकून घेतली ना। हे आंदोलन हे लोकांचे आंदोलन, लोक जे विचारतात ह्या प्रश्नांक तुवें केन्ना जाप दिली ना आणि तू सांगता लोकांनी अशें करचें न्ही। सो माझो प्रश्न असो आसा की अचानक 3 वर्षांत तुज्यान फरक कितें जालो, जो तुवें पयली रेडी आरोंदा ही बंद करची जेटी म्हणून लोकांकडे मागलेले आणि आज जेटी म्हणजे उदरगतीची मार्ग मोकळे जातात। अजून पर्यंत गंव तांदूळ साखर सगळे गोंयांत सगळ्या बसून येता, तांचेकडे बसपाक आमी तयार आसा। हे अक्रॉस द टेबल बसून हो विषय जर सुट्टा आमी अवश्य ह्या विषय सॉल्व करपाक आमी तयारीत आहा। सीएमांक बिलकुल हे नदीचो अनुभव ना, नॉलेज ना, बिलकुल नॉलेज ना आणि त्याका कितेंच ना, खबर ना। आणि तुम्ही तर आता तो सँड बार हालोवंक वशात जाल्यार व्हडली तुम्ही चूक तुमच्या जिवितान करतल्यात आणि केरी आणि तेरेखोलाचो सत्यानाश करून उडयतल्यात। हे हांव तुमकां आदीच फुडेंच सांगता। तेका लागून हो सँड बार तुम्ही हालोवंक वशात जाल्यार स्वता हांव एनजीटी कडेन वतलो आणि हो सँड बार हालोवपाचो बंद करतलो। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।